स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स अवॉर्डांत गोंय दुसऱ्या नंबरार. गोंयचे वतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान पुरस्कार घेतलो. राष्ट्रपतीचे हस्तुकी पुरस्कार दिल्ली पुरस्कार वितरण सुवाळो जालो. पहिल्या नंबरार खंय आसाम. Second prize goes to Goa. Shri Ramakrishna alias Sudin Dhawalekar, Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy and Housing, Government of Goa will receive this award. देशात 16 विमानतळांचेर गर्दी जाता. तातूंय गोंयच्या एका विमानतळाचो आस्पाव. ह्या 16 विमानतळां वयली गर्दी कमी करपाक नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाचो प्रयत्न म्हूण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उलयलो. दिल्लीच्या विमानतळां वयली गर्दी कमी करपाचें काम खंय सुरू. In addition to the 6 metro city airports, we took 10 additional airports that experienced congestion, and those very clearly were Bhubaneswar, Chandigarh, Goa, Patna, Jaipur, Guwahati, Lucknow, Ahmedabad, Trivandrum and Kochi. So 16 airports in total were taken on board on the 12th of December, and we started working at what the causes for congestion were. We started working on a schematic as to what the parameters should be for each touch point. And post our initial exercise, we had a meeting with the Home Minister, and along with him, we decided that we must have international benchmarks that are put in place in terms of capacity at each one of these touch points. 3 or 4 very clear causes came out in terms of what the reasons were for this. The first was the issue of lack of sufficient airport infrastructure. Second, inadequate X-ray screening machines, or as we know in aviation parlance, XBIS machines and ATRS machines. Third, inordinate bunching of flights during peak hours, creating that peak hour congestion, which is beyond the capacity of the airport. Fourth, inadequate amount of manpower with regard to security as well as immigration. We personally visited those airports where there were VIP lounges or retail and commercial spaces which needn't be there, because the priority of an airport is to serve the customer. We made sure we broke down VIP lounges, we removed retail spaces, and a case in point for you is Delhi Airport, where after the removal of the VIP lounge, 5 X-ray machines were placed in that particular area, which eased congestion tremendously. And therefore, through all of these processes and the use of DigiYatra, we brought in place DigiYatra at 5 airports initially, all metro airports apart from Chennai. We then increased it by another 8. Today, DigiYatra is working across 13 airports in India. दाबोळे काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष एनास्लेटो डिसुझान कार्यकर्त्यांसयत भाजपात प्रवेश केलो. एनास्लेटो चिखले पंचायतीचो सरपंचूय आशिल्लो. 2012 पयले खंय तो माविन गुदिनचो कार्यकर्तो आशिल्लो. माविन म्हणटा पयले सगळे कार्यकर्ते आता परते आपल्या वांगडा पक्षात येवपाक लागल्यात. सगळे जाण खंय तांकां वांगडा मेळोन काम करतले. आमची पयलींसून फ्रेंडशीप आहा, फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिक्स. पण कांय कारणां लागून लायफान केन्ना उंच सकल जाता तेन्ना अजूनय म्हाका आज पसून कारण खबर ना. तो दुसरे कडेन पावलो आनी हांव दुसरे कडेन पावलो. आमी सदांच वांगडा आशिल्ले, पूण आज खूब खुशेची गजाल जावन आसा. बाब क्लेतो म्हाजे सारके लागींशिल्ले इश्ट भारतीय जनता पार्टी जॉयन जाता आनी म्हाका दिसता ही इश्तागट जी आसली ती आनीकूय घट जातली. तेजो सारको मनीस आमचे बरोबर जॉयन जावन
आमी सगळे एक जातात. एमजी म्हणल्यार एमजी पार्टीन मोविन गुडिनो. I was personally very close to Mohan Godino. I worked with him and I was always working closely with him. As rightly said by our block president Mr. Sandeep Sood, थिंगा माझ्या नावान थिंगा वळखता म्हणून की भारतीय जनता पार्टी गोयान असो देशान असो इट इज इन्क्लुसिव्ह सगळ्यांक घेऊन चलता. हेतून फक्त ऑपोजिशन काँग्रेसवाले म्हणत असता हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन म्हणून आमच्या मदीं भेदभाव ना. आयज आमचो मंत्री श्री मोविन गुदिनो जरी ख्रिश्चन असलो सगळे हिंदू मुस्लिम भाव बरोबर आहा. आज क्लेटो आज आमकां जॉईन जाता आनी दाबोळी मतदारसंघ आनी स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. रायट डिसिजन घेतला, रायट टायमार घेतला आनी क्लेटो एंड मोविन गुडिनो एक्चुअली दे आर वन ओनली. जेन्ना हांव आहलो ते म्हाका क्लेटो सांगी, sir, he is the man who can handle Dabole. And not only Dabole, let us see, 7 times winner amcho sir, handling all of Goa. भारतीय क्रिकेट संघाचो माजी कॅप्टन MS धोनीची 7 नंबरची जर्सी क्रिकेटांतल्यान निवृत्त करपाचो BCCIचो व्हडलो निर्णय. सचिन तेंडुलकराचे फाटल्यान जर्सीत निवृत्त जावपी धोनी भारताचो दुसरो खेळगडो. ह्या फुडें जर्सी नंबर 7 कोणाकूच मेळचो ना. एक स्पोर्ट्सान मेजर न्यूज आसती म्हणल्यार इंडियन क्रिकेट टिमीचो विनिंग कॅप्टन 2011 महेंद्र सिंग धोनी जर्सी नंबर 7 जी MS धोनी घालतालो इंडियन क्रिकेट टिमीन हो नंबर परमनंटली रिटायर करपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा. हेजे पयलीं 2017 जो जर्सी नंबर 10 सचिन तेंडुलकर घालतालो तो रिटायर केल्लो आनी आतां BCCIन डिसिजन घेतलेलें आसा तें म्हणल्यार जर्सी नंबर 7 जी MS धोनी घालतालो हो नंबर परमनंटली रिटायर करपाचो. सो हेने फुडें जे कोणी खंयचे इंडियन टिमी प्लेयर आसतले वा डेब्युटंट आसतले तांकां जर्सी नंबर 10 आनी जर्सी नंबर 7 घालपाक गावपाना. MS धोनी 2020 रिटायर जालो. ऑलमोस्ट आतां ताका 3 वर्सां जालीं. स्टील तो IPL खेळटा पूण इंटरनॅशनल क्रिकेटीन रिटायर जाल्लो आसा आनी आतां BCCIन जे डिसिजन घेतलें तें म्हळ्यार ताचो जर्सी नंबर 7 आशिल्लो जे इंडियन क्रिकेट टिमीन तो रिटायर करपाचें BCCIन घेतलेलें आसा. स्टुडंटा खातीर रुपेश रावता वांगडा शिरीश कुंकळकार. केनियांतल्या चलयांक गोंयांत हाडून हॉटेल उद्देगांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जबरदस्तीन वेश्या वेवसायांत धुकलपी आंतरराष्ट्रीय टोळीचे रॅकेट उक्ताडार हाडले. ऑनलायन पद्दतीन QR कोड वरवीं मनी लॉन्डरिंग जाताली. ईडीक म्हायती मेळटकूच दखल घेत ईडीन कारवाय केल्या. दोगा दलालांक अटक केल्या. गोंय पुलिसांच्या गुप्तहेर खात्याचे कार्यार प्रश्नचिन्ह. 3 महिन्या पयलीं एक अंजुना पुलीस स्टेशनान एक रेड मारून तितून केनिया नॅशनल जे हांगा भुरगे शिकपाक येता विजा हेजेर तितून तेंच्यांनी एक रेड मारलेली. तितून एक ह्युमन ट्राफिकींग अशी ही केस आसली. तितून 3 जाण विक्टीम चेडवांक तेंच्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनान रेस्क्यू केल्ले. तितून 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले भितर ते बी केनिया नॅशनलाचे आसले. पण ती केस जाली की ईडीन स्वता इनिशिएट घेतलो ह्या केसीन आनी अंजुना पुलीस स्टेशनाक सांगलें की आमकां ह्या केस रिलेटेड आमकां थोडे डॉक्युमेंट्स जाय पडटले म्हणून. आनी ते दोगांनी अंजुना पुलीस आनी ईडी मेळोन ह्या दोगांनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें ह्या केसी बद्दल. तेंच्यांनी ईडीन सगळे लिंक काडले की खंय खंय कोण कोण ह्या ह्युमन ट्राफिकेन आहा तो. आनी तांकां कळोन येयलें की ह्या केसीन मनी लॉन्ड्रींग अशे पयशे ते ह्युमन ट्राफिकेन यूज करता आनी ते पयशे तेंच्या कडल्यान घेता आनी ते ट्रान्सफर केनियाक धाडटा म्हणून तांकां कळ्ळें. आनी तेच्या मागीर हे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें. कमीत कमी 2 म्हयने हे तेंची सगळी विचारपूस सगळें इन्वेस्टिगेशन करताले. आनी काल सांजचे जो मेन हांगाचो गोंयचो जो आमी म्हणू शकता की जो मेन सगळे हे करतालो तो न्यूटन म्हणून हो एक केनियाचोच नॅशनल तो हांगा केनियाच्यान गोंयान चेडवाक हाडटालो आनी हांगा ह्युमन ट्राफिकेन तांकां यूज करतालो म्हणून अशें इन्वेस्टिगेशनान कळ्ळें. आनी तेंचे जे पयशे आहा जे सगळे पयशे एका एकावंटांतल्यान केनिया धाडटाले म्हणून. हितून काल ईडीन एक न्यूटन तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे न्यूटन हेका अरेस्ट केला. अशीच सगळे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी गुजरात पंजाब आनी आनीक 2-3 सिटींनी तेंच्यांनी ह्या केसीक लिंक अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आहा. स्टुडंटा खातीर ओंकार पवारी. राजस्थानाचो 14वो मुख्यमंत्री म्हूण भजनलाल शर्मान सोपूत घेतली. उपमुख्यमंत्री म्हूण दिया कुमारी आनी प्रेमचंद
बैरवा सोपूत बद्द प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डा सयत हेर नेते सोपूत विधी सुवाळ्याक हजर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय सोपूत विधी सुवाळ्याक जयपूर. राजस्थानात भाजपाचे कमळ फुलले उपरांत जल्लोष. मुख्यमंत्री पदा खातीर राजस्थानात जायत्यो चर्चा आशिल्ल्यो. निवडी मुख्यमंत्री पदाची माळ पयले फावट आमदार जाल्ले भजनलाल शर्माच्या गळ्यांत पडली. उपमुख्यमंत्री म्हणून दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा सोपूतबद्ध जालो. पंतप्रधानासहित भाजपाचे वरिष्ठ नेते राजस्थानात. मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. धुमाशे मेंढकुरेच्या फुटबॉल ग्राउंडाचे सरकाराची फाट. धुमाशे 2016 ग्राउंडाचे उक्तावण जाले, मात आज मेरेन खंय मेंटेनन्स केल्लो ना. ग्राउंडार गवत वाडटा. रेस्ट रुमांतले टॉयलेटींनी खंय नळ ना. टायल्स फुटल्यात म्हूण थळावे उलयताले. आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा मेंटेनन्स करपाक पंचायती कडेन जाय तितलो फंड ना. ग्राउंड सारको करपाक खंय सरकाराचो यत्न. राज्यातल्या खेळगड्यांक प्रॅक्टिस करपाक संद मेळची म्हणून सरकारान गावागावांनी ग्राउंड उबारले, मात आज त्या ग्राउंडांचेर सरकाराची फाट. धुमाशे मेणकुऱ्या 2016 ग्राउंडाचें उक्तावण जाल्लें, मात आज मेरेन खंय मेंटेनन्स केल्लो ना. हेचे दबाज्यान उद्घाटन सुद्दां जालें. आयज म्हाका दिसता 7 वर्सां जालीं ह्या ग्राउंडाक, पूण उद्घाटन जावन तेच्या मागीर ह्या ग्राउंडा कडेन कोणें दुखोवन सुद्दां पळोवंक ना. आयज परिस्थिती अशी आहा की हांगा खूब ग्रास वाडटा पावस जाले पळय, आनी आमी जे गांवचे जे खेळटा भुरगे पळय ते आपल्या खर्चान हो ग्राउंड आमी मेंटेनन्स करता. फाटीं आमकां आमदार राजेश पाटणेकर आसलो आनी सभापती सुद्दां आसलो तो, तेन्ना आमी इवन ताका फुडें मातशी एक शेड घालून दी म्हटल्यार आमी 2-3दां ताका सांगलें, पूण ताणें शेवट पर्यंत कांयच करूंक ना. आतां आमी आमचो फुडलो आमदार जो आसा आतां भावी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, तेन्ना फाटीं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गावडेक घेवन हांगा येयल्लो, गोविंद गावडे, तेन्ना आमी ताका सांगलेलें, पूण तेन्ना आमी नासलो, हांव म्हाजे सारको थंय नासलो तितून, पूण तेणें आमकां अश्युरन्स दिल्लें की आतां इतलें आमी बेगीन करता म्हणून, पूण आजून पर्यंत तेजी हालचाल कांय ना. एक तर तेंच्यांनी आमच्या GSCन हेच्या पंचायती कडेन सपोर्ट करपाचो आनी ग्राउंड मातसो बरो भुरग्यांक खेळा खातीर. आतां हे बघले ही भुरगीं आहात ही मातशी निबराक सो तांकां आतां हे कांय छप्पर बीन कांय ना तांकां भुरग्यांक. बेश्टे खंय आतां रावतले. ते एकच आहा की आमदाराक बीन की एक तो बरो ग्राउंड करपाचो आनी भुरग्यांक खेळांक हें करपाचो अशी एक म्हाजी एक कळकणेची विनंती आसा. आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा मेंटेनन्स करपाक पंचायती कडेन जाय तितलो फंड ना. ग्राउंड सारको करपाक खंय सरकाराचो यत्न. तर ग्राउंडाक आमी आतां मेंटेनन्साक आजून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा कळ न्ही. पंचायतीक हँड ओवर करपाक कांय ना, पूण पंचायती कडेन कसो मेंटेनन्स जावपाक तितलो फंड्स जाय. आमची पंचायत जी मेणकुरे आसा ताचे कडेन आमचे कडेन व्हडलोसो फंड्स ना. वी डोंट हॅव मच इनकम. सो ऑलरेडी ते मेंटेनन्साक ताचो एस्टिमेट केला, सगळें धाडला, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल सुद्दां जाला, पण अजून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळूंक ना. तेंचो दुसरो डिमांड आहा की हो जो कॉम्प्लेक्स आसा तो आमच्या क्लबा कडेन दिवचो, नाजाल्यार तेंची मेणकुरे धुमाशी जी विलेज पंचायत आहा तेंच्या कडेन दिवचो, जेणे करून तेचे मेंटेनन्स जातले. आतां जर पळयलें जाल्यार हांगासर सरावंडींग स्कुलां आसात, पिरणाचे आसात, मेणकुरचे आसात, ह्या स्कुलांच्यो स्पोर्ट्स हांगासर जाता, भुरगीं हांगासर प्रॅक्टीसूय करतात, पूण जाय तशी फॅसिलिटी तांकां मेळना, ती तांकां मेळची ही तेंचो डिमांड आसा. प्रुडंटा खातीर मेणकुरेचें नांव श्यामसुंदर फडते. सातारा महाराष्ट्रा सावन गोंय भोंवडेर आयिल्ले चलयेचेर 13 तारखेर राती कडेन मोरजे दर्यादेगेर लैंगीक अत्याचार. पेडण्यां पुलिसेन अनवळखी चल्या आड कागाळ नोंद केल्या. 21 जाणांचो ग्रूप भोंवडेर आयिल्लो. रातच्या वेळार कांय चले आनी चलये दर्यादेगेर भोंवपाक गेल्ले आनी कांय चलये रुमांत आशिल्ले तेन्ना खंय कोणे तरी फायदो घेतलो. कोणाचे कर्म ताचो सोद चल्ला. नमस्कार, आमी आसा पेडणे पुलीस स्टेशन हांगा आसात आनी आयज मोरजी हांगा एका गेस्ट हावजान सकाळी उजवाडांक दोनांक सुमार एक इन्सिडंट घडल्या आनी पेडणे पुलीस स्टेशनार सेक्शुअल असॉल्ट ह्या एक केस रजिस्टर जाल्लेले आसात.
इन्सिडंट अशें आसा की 21 जाणांचो ग्रूप जे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान फिरपाक आयिल्ले आनी मोर्जी हांगा एका गेस्ट हावजान रावताले आनी तातूंतले कांय जाणां रुमान आशिल्ले आनी कांय जाणां फिरपाक म्हणून गेले भायर आनी तातूंतले 21 जाणांचो जो ग्रूप आशिल्लो तातूंत 16 जण जे आसात जेंट्स आसात आनी 5 जण गर्ल्स आशिल्ले आनी कांय जाणां जे भायर गेले उपरांत तातूंतले एक चलीचेर हे इन्सिडंट जाल्लेले आसा आनी पेडणे पुलीस स्टेशनार सेक्शुअल असॉल्टाचो केस सद्या रजिस्टर आसा आनी त्याची फुडले जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा पेडणे PI सचिन लोकरे त्याच बरोबर SP आनी क्रायम ब्रांच टीम आनी पेडणे PI आनी पेडणे तेंची फूल टीम जी आसा फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा करीत आसात. एकंदर हे जे सेक्शुअल असॉल्टाचो जे केस सद्या पेडणे पुलीस स्टेशन हांगा एक रजिस्टर जाल्लेले आसा आनी तेचे फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. बेतोड्या फोंड्या रस्त्या कुशीक फोंडकुलांत हर्दी कुटी मातयेंत पुरिल्ली डेड बॉडी मेळ्ळ्या. गाडयेक आदळून सोंपला आसूं येत म्हूण थळाव्यांक दुबाव. सोंपलो तो बेतोड्याचो 59 पिरायेचो रवी गावडे म्हूण म्हायती मेळटा. अनैसर्गीक मरणाची केस नोंद करून पोलीस तपास करतात. रातच्या वेळार थंय पार्क करतात त्या ट्रकवाल्यांचे कर्म आसूं येत म्हूण थळाव्यांक दुबाव. बाबुराव गावडे हो तो काजराच्या तर राती कितें जालें 9:30 सुमार भायर नाचिलो. रातच्यान तो येवना म्हणून ते सकाळी तरी सोदपाक गेले. राती येवना म्हणटा ते म्हणटाले खंय तरी आशिल्लो कामां येता म्हणून अशें धरलेले तेणे पूण सकाळच्यान ते सोदपाक लागले तेगे भाव बी सोदपाक लागले. पळय जाल्यार तो 8 सुमार आतां गांवच्या लोकांक हांगा सायडीकूच खंय तरी त्या ट्रकार खासी खंय तरी सोदतो मेळ्ळो. गांवचे लोक सगळे सोदता सकाळ दनपारच्यान सोदताले. तेगेली फॅमिली सोदताले मागीर सगळीं सगळीं शेतां सोदताले. पळयल्यार वयले सायडीक सापडलो तो सोदता आसतना. सोदता सापडलो कसो चप्पल घेतलो तेगेले आनी ताका तो सकयल फोंडकुला घातला वयल्यान धापून दवरलेलो. म्हणल्यार कितें तरी हितू घर कितें तरी आसा हितू एक तर मर्डर आसपा जाय कितें तरी आसपा जाय हितू. ते ट्रकवाल्यान जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टवाल्यान केलें आसतलें अशें कितें तरी आहा तें. आतां चड प्रमाण लागपा लागलें. आतां पयर गेल्ले फावट तो कोण एक पुलीस म्हणून मेलो मागीर तेजे उपरांत हांगसर आनी एकटो मेलो. कोणा भायलेले मणी काडले तरी आसतना पयर जनता दरबार आशिल्लो. आमी प्रत्येक ग्रामसभेक आमी हो विशय काडटा रस्त्याचो. प्रत्येक ग्रामसभेक एक न चुकता ग्रामसभे हो विशय आसता. आमी म्हणटा डेंजर म्हणून पयर जनता दरबार घेतलो. कलेक्टर येयलो मामलेदार येयले मिनिस्टर आशिल्लो सगळे ऑफिसरां आपयले. त्या दिसा आमी ताका म्हणलें एक ट्रेंच मारलेलो आसलेलो पयलींचो आनी तो ट्रेंचान पडोवन तेजेर एक पुट्टो धापून तेजेर माती आसलेली. बॉडी आयडेंटिफाय केली रवी बाबूसो गावडे आनी त्यामुळे आतां हांगासर जो लोक जमला तेंची डिमांड आहा की हांगासर हो बायपासार ह्यो सगळ्यो व्हडल्यो गाडयो नॅशनल हायवेच्यो ज्यो ट्रक आहा ते सगळे पार्किंग करता आनी त्यामुळे एका मारला कोणे तरी मर्डर केला असे लोकांचो दुबाव आसा आनी त्यामुळे पार्किंग केली नाका. बेतोडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बेरेस्तारा गणेशपुरी म्हापसा फ्लॅट फोडून 15 लाख फारायले. चोरला तातूंत खंय 1 लाख कॅश आनी 14 लाखांचे भांगराचो आसपाव. घरात कोण ना ते पळोवन खंय दनपारच्या वेळार दुसऱ्या मजल्यार फ्लॅटात घुसून चोरी. पोलिसांनी कागाळ नोंद केल्या. तपास चल्ला. नमस्कार. काल 12 ते 2 हेच्या दरम्यान गणेशपुरी म्हापसा हांगासर विनायक निवास ह्या बिल्डिंगेन चोरी जाल्ली आसा. 2nd फ्लोराचेर ओनराचें नांव फ्लॅटाच्या गणेश बेपारी. ह्या घरान टोटल 17 लाखाचे वस्तू हे जाल्ली आसा चोरी जाल्ली आसा. 1 लाख कॅश आनी बाकीचे ज्वेलरी. तेजी बायल घरान येतकूर तिणें पळयलें की तेजी बायल नासली. ती घरान येतकूर तिणें पळयलें की ह्या घरांतल्यो सगळ्यो वस्तू आसा आनी कबाडान 1 लाख रुपीज कॅश आसले ते ना आनी कबाडानूच सगळे हे आसले ज्वेलरी ती ना. तिणें मागीर पुलिसेक बी आपोवन पुलीस घटनास्थळी दाखल जाल्ले आनी आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात. जशी आमकां फुडली कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी सोमतेच तुमचे कडेन पावयतले. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. 60व्या गोंय मुक्ती सोहळ्या निमतान केंद्र गोंयाक 300 कोटी रुपया दिवपाचे. 150 कोटीच मेळ्ळे. दुसरो हप्तो 2 वर्सां जाली पेंडींग. पहिल्या हप्त्याच्या विल्याची UC आनी नीती आयोगाचे शिफारसी उपरांतूच दुसरो हप्तो. खासदार तानावडेन राज्यसभेत घाल्ल्या प्रश्नाक जाप. बोवाळ पडल्या उपरांत आतां UC धाडल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयच्या 60व्या मुक्ती दिसाच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान 300 कोटी दिवपाचे थारायल्ले. तातूंतले 150 कोटी गोंय सरकाराक पावले. मात दुसरो इन्स्टॉलमेंट पेंडींग. गोंय सरकाराक येवपी ह्या दुसऱ्या इन्स्टॉलमेंटाचे कितें जालें काय म्हणून खासदार सदानंद तानावडेन राज्यसभेन प्रश्न घालो. ताका केंद्रीय वित्त मंत्री खात्याकडच्यान जाप मेळ्ळ्या ती अशी.
60व्या गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान केंद्र सरकारान गोंयांक 300 कोटी दिवपाचें मान्य केलें. तातूंतले 150 कोटी 1 नोव्हेंबर 2021 गोंय सरकाराक पावले. दुसरो हप्तो फाटली युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले उपरांत तशेंच निती आयोगाचे शिफारसी उपरांत मेळटलो. उरिल्ले 150 कोटी दिवपाक निती आयोगाकडे शिफारस पत्र येवना. गोंय सरकाराची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केंद्राक पावना म्हणून ह्या जापेंतल्यान स्पश्ट जाता. मात गोंय सरकाराची सुत्रां सांगता म्हयन्या पयलींच ताणें युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केंद्राक धाडल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.